खरा म्हजे घरकांनी तुका हांवें सांगलेलें मातशें न्हिदून सुशेग घे म्हणून कित्याक आतां तुवें वखदां घेतलेलीं आसात आनी ह्या वेळार तुवें अशें फ्रेश घेवपाची गरज आसा. तू कितलो दीस म्हूण हे म्हाका त्रास काडटा हे असले म्हाका दुयेंस दिवन म्हाकाच न्ही पूण तुका पासून ह्या संवसारान जियेवपाची गरज आसा. फ्लोरा तशें म्हणू नाकाय. तुका उडास आसा न्हय. जेन्ना आमी काजाराचो साक्रामेंत जोडलो तेन्ना आमी एकामेकाक भास दिलेली एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटो घेतलेले म्हणून तो उडास आसा न्हय तुका. आनी होय म्हाका उडकास आसा. आमी जल्माक हाडलेल्या भुरग्याक देवाची बिरातीन वाडूय दिली म्हणून. सेवी पयल्यांनी ही पुरी आमची भुरगीं सदांच घरांत खेळटात हें म्हजें काळीज भिवूंक लागता. तुवें चड चिंतपाची गरज ना. आमचो सॅमसन काजार जाला तो आपली जबाबदारी बरे भाशेन सांबाळटलो पूण डॅडीक मात शिकता तुवें आसा. सारकें डॅडी तुजे. सॅमसन म्हजो गोरकार आनी हांव ताची बायल आसतना मामीन तकले रावचे घेवपाची कसलीच गरज ना. हांव ताकाय आनी तुमकांय दोगांयकूय मोगान वेगळीतलें. बरा पयला न्हय आमची सून आमचो कितलो मोग करता ती. एक फावट डॅडीक कामाक लागलो म्हणटच आमकां अदीक सोंपें जातलें तुज्या दुयेंसाचो इलाज करप. सारकेंच एक फावट डॅडीक आमकां कामाक लागलो म्हणटच म्हजो अर्दो पेटून आसा. मामी मामी तूं कशी आसा. बरें आसा बाबा. बाबा तूं आनी डॅडी घरांत बेगीन आयल्यार हें म्हजें गळीत अदीक खुशाल जाता. पळय मा धाडा स्टॅफी घे 50,000 हातूंतले थोडे मामीक दी आनी उरलेले तुज्या लागीं दवर. मामी हे दोनूय तुजे लागीं दवर आनी उरलेले म्हजे लागीं हाडून. बरें बाय. करा आतां थोडी वखदां घेवपाची आसात ती हांव तुका दिता. चल चल यो. सॅमसन कितले दीस जाले हांव तुका कितें तरी विचारूंक सोदतां. विचारूंक सोदता आनी कसली खबर. सॅमसन हांवें चिंतलां हें आमचें घर मोडून आमी एक व्हडलो बंगलो करूया. होय होय म्हजी स्वप्नां तीच आसा पूण हातून दुडवाची गरज आसा न्हय. होय ताका लागून आतां आमी दुडू सांबाळपाची गरज आसा. जे आमी मामीक दुडू दितात न्हय तातूंतले थोडे आमी उणे केल्या. तशें तें जावचें ना. मामीचें तें मामी दिवकूच जाय. एक भाट्यारी कामाक लागू दी तेन्ना आमी विचार करुया. कित्याक जावचें ना आनी कशें जावचें ना तें हांव पळयतलें. हाय सीस कशें आसा तूं. हांव बरें आसा. दिनू तूं हांगा आनी इतलें लेट करून एकटेंच आयलां. ना हांव एकटीच येवंक ना पूण म्हज्या सांगाता डॅरीक आसलो. डॅरी जाल्यार तूं डॅरिका सांगाता कित्याक वताय. सीस तुका सांगपाचें म्हणल्यार आमी दोगांय एकामेकाचो मोग करतात. मोग होय हांव किनूचो मोग करता तेवूय म्हजो मोग करता न्हय किनू. होय सीस जाल्यार तुका कितें प्रॉब्लेम आसा. प्रॉब्लेम. सीस राव सीस हांव आयिल्लें म्हाका थोडे पयशे जाय आसले. पयशे तुका परत परत पयशे दिवंक म्हजे लागीं ना. सीस तूं हे बरी हे तुजे भयणीचेर बेजार कितें जालें. हे तुजे भयणीक दिलें जाल्यार आनी कोणाक दितलें. ती स्वताची सोय बरी न्हय तुजी. आसूं ती म्हाका सुईल जाल्या न्हय. सोय जाल्या वेळार म्हणटाय तुका कितें जाय तुका कोण सांबाळटलो. हो म्हजो डॅरीक आसा न्हय. लागीं राव. घे हे दुडू आनी जाय तितले मोजा मार. थँक्यू सीस. डॅरीक पळयलें न्हय म्हजे भयणीक ते म्हजो कितलो मोग करता तें. चलया आयचें जेवण आमी भायरूच जेवया. बरें चलया. हो सर मी गेलतो म्हाका खबर ना. होय कितें टायमार आपयल्लो आपूण टायमार येना थिंगा. मी गेलो म्हूण खबर ना सर कितें काम बीन पडलें आसता तेका. होय सर. लुईस भायर चोड लोक आसा भोपाळ मारता मातशें पळय. सर
वय सर कित सांगपा तुका आयज जो भायर लोक येयचोय त्यांनी चोयले न्हू आमगे गोंय काबार जाले दिस म्हाका सर उलयता तू गोंय खबर जाले वय सर सर हो लोक येयचोय तो गोंयकार न्हू सगळो वयर लोक येयल सर आणि सर आयज तू कावन्सिलर आहा आणि समज चुकोन बिकोन तो आमदार मंत्री बीन जाल्लो न्हू सर तुका न्ही सुसेग मेळपा सर लुईस वय सर आनीक 2 वर्सांनी विधानसभेचे इलेक्शन जावचे आसा वय सर आणि त्या इलेक्शनाक हांव बसतलो ओके सर आणि निवडून आयलो जाल्यार वय सर त्या गोंया भायल्या लोकांक एक घर बांदून दितलो वय पूण राव रे सर तू एक घर बांदून दितो म्हणतो आमगे गोंया आणि जमनी लाई हा घर बांदून दिपाकू हे आमदार आणि मोत्र्यान सगळं दोंगर बिंगर इकून काबार केल मरे सर लुईस वय सर लुईस वय दोंगर बिगर काबार जाल्या म्हणून हे आमी उलोवपाचे ना, ना सर. कित्याक आमी रुलींग पार्टीन आसात वय, सर. आनीक समज आमी उलयले ओ निश्चय मारलो जाल्यार वय, सर. ते आमचे शेपडे पांय दवरतले आनीक आमकां नाका थंय उठ बस करूंक लायतले अरे, सर तुगेले देखून, वय ओके तू सर आता एक काम कर वय. तू भायर वच हा. आज जे आयल्यात तुवें त्या लोकांक लागीं वोटींग कार्ड आसा जाल्यार पळय ओके सर आनीक वोटींग कार्ड ना जाल्यार वय. तांकां करून दी ओके सर बरें कितें जाणाय वय सर फुडल्या एलिसावाक ते आमकां उपकारले दे. सारकी सर सारकी तुगेले वय सर कित करू तांकां भितो धाडा नाका, नाका. नाका? आयज नाका वय. आयज हांव मातसो बिजी आसा हा. बोलो न्हय वय, सर. आनीक भोवतो एक स्पेशल ट्रीप घेवचो हा, आसा सर. देखून म्हाका कोणाचें डिस्टर्बन्स नाका नाका, सर. तू भायर वच आनी तांकां सांग ओय. आतां तुमी घरा वसात वसात. आनी फाल्यां यात ओके तू बिझी आहा म्हणून सांगपा तांकां न्हू? बिजी न्हय हा. हांव घरांत ना भायर चल्ला म्हणटा ओके सर वय पूण राव रे सर बोर उड असेल म्हाका तुगे त्या काजरा कितें जालें काजराची आनी काजार परत काजाराचीच उलयता तूं म्हाका कित्याक काजार जाय नाका सर म्हाका कितें चेडवां आनी बायलो उणें आसा भायलो पूण राव रे सर तुका सांगलो हांवें हिंग एक म्हाका एक सेटिंग मेळट जाल्यार चोय आनी दी म्हूण तू कांयच भियेनाका एक फावट हांव आमदार जालो होय, सर. मागीर तुका हांव कावन्सिलर म्हूण निवडून हाडटलो होय, सर. तेन्ना आपशीच लोटन तुजेची चेडवां बायलो येतली ओके सर थँक्यू सर येस चल मातशें तांची पळय ओके सर थँक्स सांगता सर वय आरमान ओ स्टेफी आयले तूं हांव दोळ्याक तेल घालो तुजीच वाट पळयत आसलो कशें आसा हांव एकदम बरें आसा तूं कसो आसा हांव एकदम बरो आसा स्टेफी ज्या दिसाक तुका हांवें पयलें न्हय त्या दिसाक हांव सामको खुशाल आसा आनी तुका पळयना जाल्यार एक दीस पासून म्हजो बरो आसा होय अशेंच म्हजी सवय घडटा आरमान हांव तुका जाय तो मोग करता हांवें व्हडली चूक केल्या तू आनी कसली म्हजो गोरकार आसतना हांव तुज्या मोगान पडोन पूण आरमान तूं म्हाका सोडचो ना न्हय ना स्टेफी केन्नाच सोडचो ना स्टेफी हांव तुज्या मोगान पिसो जाला आनी तूं सदांच ह्या म्हज्या गोपान आसलेलें म्हाका जाय खरेंच sis हांवें तुमचो फोटो काडला पळय कितली बरी दिसता ती फोटो किनू तूं हांगा कितें काडला sis हांव तुकाच मेळूंक आयल्लें पूण तूं मेळोंक ना म्हाका तुजो दुबाव लागलेलो तूं हांगाच सन्मानागे मेळटलें म्हणून कितें म्हणटा ते तुका दुबाव लागलेलो तशें जाल्यार तुवें ताचे आनी म्हजी खबर सगळे लोकांक सांगले आसते ना पूण वेळ येता तेन्ना जरूर सांगतलें किनू तूं बियर पियेला होय आनी अख्ख्या बॅगान आसा बॅगांत आसा वेळान म्हणटाय ए तूं चेडू भुरगें जावन बियाक येता बियाक पियाव तुका मातूय लॉ दिसना ए मिस्टर हे तूं म्हाका सांगताय म्हजी सीस काजाली ताका ताचो गोरकार आसा ताच्या मोगान म्हणून तुका लॉस दिसना सीस म्हाका 5,000ची गरज आसा परत परत तुका पयशे दिवंक म्हजे लागीं ना स्टेफी तूं भियेनाका ताका पयशे हांव दिता घे हे आसात 20,000 रुपया एक काम कर तुज्या मोबायलाचेर आमचो व्हिडिओ ओ फोटो काडले जाल्यार
ते डिलीट कर. ना हो फोटो हांव सांबाळून दवरते. सीस येता हांव. राव किनू किनू ही गोळ्यात आसा किचन ती म्हाका म्हज्या डॅरिकान दिल्या. कितली मोठी आसा न्हय. डॅरिकान दिल्या जाल्यार डॅरिकान पयशे कितली. म्हाका दिसता की मामीची जावंक जाय. सीस कितें जालां बेश्टे कांयची ती नाका. ताणे कशी घेतल्या ती ताकाच विचार. हांव उलयतां. स्टेफी ते अजूनही भुरगे मोठी असतात ताचे खबर सोडून दी. ओय ताजे आमी चड लाड केल्यात. देखून आयज असो परिणाम जावंक पावला. असू दे स्टेफी तू एक काम कर आता भितर वच आणि म्हाका एक गरम कॉफी करून दर. आउट ऑफ ओके बाबा ओके. लुईस सर सर ए सर अरे बाय बोपट कोण बसता. बाय ती आमगे येयले सर. कोण? हिचो ती आम्ही आज किती का सर सर यो वसंती यो आमगेलो सर शाळेत कशी आशी? असा बरो तुम्ही कशी आसा बसले काम असता. शाळेत हो मागे लागो. आम्ही 2 वर्ष झाली गळ्या खायली. ओ. आता आम्ही गळ्याकूच रावपाक गोंयान चिंताली. रावतात. ए, लक्ष्मणी आई. सांग शरागू. सर आम्ही येयल्ली हिंगा सर आमचे थोडो उपकार जातली. उपकार हय. अरे कसलो? सर आमचे ते काम करून दिली जाल्यार आ, काम केल्या बरं समज सर आमचे ते रेशन कार्ड ना ती रेशन कार्ड ना, ना ना. वेस. हो सर रेशन कार्ड बरं. रेशन कार्ड ना आणि ती कितें? आणि कितें वोटिंग कार्ड ना ती वोटिंग कार्ड ना ना ती ना ती वेस. ना. हो सर नोटी. वोटिंग कार्ड ना ती होय. ते करून दिले जाल्यार फुडल्या वर्सा तुका आमचो दोगांयचो दामोदर दामोदर पोटी पोटी. करून दिले म्हणून समज करून दिले म्हणून झाले समज. जातली न्हू? होय होय जातली. ए वासंती तू किती खाते तुका बंद कर म्हणून सांगितलं आमच्या शहरात वास येतले मग मुगो. करती, राव रे, उडयती रे. ए अवे होय हे वळशी करून येला एक माता तोंड बंद करतो तुगे हांव. किती मागेला तोंड बंद करती. होय. अरे माका वडकती तू वडकती. कोण गो तू कोण हा? अरे मुगेले नाव वासंती. देरकूच थपट मारती आणि ना चोमडी मारती. कोणा थापड मान झोमणी मारती ही येत तिंगा हाय कापोस्ताचं एंगेली होय. सर हें काय कित करपा सर. लुईस होय सर एक काम कर होय, सर. कसाक आता उपकारा वसात आणि फाल्यां सकाळी येऊन म्हाका ऑफिसात मेळात. बर सर होय. ए आयकल मुगो तुम्ही सरान कित सांगले. किती सांगली? किती सांगली? सांग. आता घरात आहे ही आणि हाल सकाळी आहे ही हिंगा सरा मॅडम. अरे, फाल्यां कित्या कापायची? ओय, फाल्यां कित्या आयज कापायची? आमची काम जाली जाल्यार सारकीच बरी जावपाची. आयज. ए, लक्ष्मणी ओय, दी ती पोती दी. तो ही पोती हितून थोडे पैसे अशी पैसे अशी होय. हा होय. ए, सर ती पैसे गेलेली आहे मला कित करूया सर. पैसे घेऊन आयले. होय सर पैसे घेऊन होय सर तुमका कोणे सांगला तुमका हांव पैसे घेता म्हणून. होय. सर, आमका शोगली खबर अशी. जोर पेजेक रट्टी. लक्ष्मणी दी ती पोती. हे धर ती पोती. पडो जोर पेजे रोटी आणि हट्टी. होय पैसे दित आहे सर. ती पैसे दित आहे मला कित करूया सर. लुईस होय सर लुईस एक काम कर होय सर ते आमच्या पूजा आसा रे होय होय. ताका फोन मार ओके, सर. आणि ताका विचार कितें घेवपाचे आणि कितें ना ते फोन बोलो न्ही. ओके सर होय होय येता. चालते का होय. कोण होय. पूजा तुमची काकी आणि ती लक्ष्मणी काकीनू त्याची माहिती. तुमची ती माय माय आणि काकी इंक ते नाते काढे आमच्या सेक्रेटरी ते सेक्रेटरी होय सेक्रेटरी होय तीच होय. अरे सरान सांगते हा पूजा मरे त्याक फोन मारता हा पूजा. आज तू मसाय आणि हाल सकाळी आहे सरा मॅडम. आमगेले काम जातले नो अरे वय रे तुमगेले काम जातली तुमगे आणि काम करणार जातली म्हणे. बरे. अरे जातली रे मात बोल. बरी 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 आमची माहिती. स्टेफी तुका खबर आसा न्ही मामी हॉस्पिटल ऍडमिट आसली म्हणून जाल्यार तुका एकूच वेळ मेळना तिच्या खबरेक वचत. तू जाणा हांव किनू सांगात का असले म्हणून. ते ह्या दिसांनी घरात भितर वेळा सुरू देखून. ओ किनू वेळा की काना भितर सरना म्हणून तू ताच्या संगाताक आसले जाल्यार म्हाका सांग तू काना कितल्या वेळा भितर सरता. तू मुझे दुबावता. तू जाणा डेरिक आणि किनू दोघांत मोगात असत म्हणून. तुवें ताका विचारून तुजे उत्तर देखून जाय न्हू. स्टेफी तू ताका विचारता न्हय तेच पुरो. होय हांव विचारून थोकलेले आसा. हात्या फुडें तुवें पळोवचें पडटलें. जोरी डेरिक किनूची वाट सोडूंक तयार ना जाल्यार हांव तुका ह्या घरात दिश्टी पडटना. स्टेफी तू कसली पिशेपण उलयता. अगो ती एकामेकाचो नीज भोग कोत्तात
तांच्या मध्ये आमका पडक कसोच हक ना म्हाका नाका किनू ह्या घरान काजार जाणायलेले तो गांवचो लोक आमकां कित्याक म्हणटलो तुवें डायरेक्ट ताची वाट सोडूंक तयार ना जाल्यार हांव तुका ह्या घरान दिश्टी पडचें ना तू ताची बाजू घेताय न्हू घे पूण हांव अशें जाप दिवचें ना रॅपी तुका कसो म्हूण समजाव आनी तुका ती एकामेकाच्या मोगान लासतात तूं ताका कित्याक म्हूण तांचे जोडटा बाय कितें जालां नायच व्हडल्यान उलोव ओय हांव मातशें व्हडल्यान उलयल्यार तुजे कान फुट्टात हें गोंय सगळें हॉस्पिटल करूंक जाय आयलेल्या दिसाक दुयेंसाची खबर वीट आयल्या म्हाका ह्या घरान रावून स्टेफी तूं मम्मीला के परी उलयता आतां तिका आमच्या आदाराची गरज दुयेंस म्हूण ताच्या कोणाक सांगून येना आनी हे सगळे जाणा जावन तूं हे परी उलयता कोण म्हणजे तुला समजावले वेदले हांव जेन्ना वेदले तेन्ना तुका दूख कितें ती गोमोन बाबा बाबा तशें म्हणना काय ते हे घराची सून ताणें हो घराबो बरे भाशेन चलोवंक जाय आमचें कितें आमचे 10 सोंपले आतां फकत उरले ते 5 तूं तांचे चड मनार घेना काय आमी फकत देवा लागीं मागुया या घराचो एक काम वचकत न्हय पूण गोट उरप वय डॅडी सारकें तुजें चड एकल्याचें जिवीत ह्या भितर आसलेल्या काळजाचेर आसता जर एक काळीज मेळ्ळें आसल्यार ताका सगळो संवसार मेळत दिसता ओय देखून हे मेळपण तुवें म्हज्या भयणी सॉल्व केला ते म्हाका पयलीं साफ करूंक जाय हांवें फकत तुज्या भयणीचो मोग केला तुवें ताका विश्वासघात केला चल डॅडी तुमी खंय वेतात बाय बाय किल्लेशे दीस जाले हांवें तुजे मामी पासोय व्हरोंक ना डॅडी म्हाका विचारे शिवाय तूं मामीक पासवोयक व्हरचोच ना पूण कित्याक तुमच्यानी कितें आयकोपाचें वता डॅडी बील खंय आसा बील आनी कसलें बील जे तुवें किनू गोल्ड चेन दिलेलें ताचें बील आनी इतले दुडू तुजे लागीं खंयसून आयले मामी विचार ताका तुवें कितें भांगराची सोरपुडी घेवन दिल्या वय मामी चला इतले दुडू खंयच्यान हाडले नाजाल्यार आमकां कित्याक सांगूंक ना मामी हांवें किनूक सोडपडी दिल्या ती सत पूण ती सोडपडी हांवें विकती घेवंक ना तुवें म्हण म्हजे लागीं इतले पयशे आसप ना पूण मामी हांवें तुजी सोडपडी व्हरोन किनूक दिल्या बाय बाय म्हजी एकूच भांगराची सोरपुडी ती किनूक सांगती बरे भशेन सांबाळून दवर म्हणून मामी ती ताचे लागीं आसतली ओ नासतली हाची म्हाका गॅरंटी ना कित्याक ताका मौजा मारपाची सुवय जाल्या सेबी तू कांयच चिंतिना काय सगळे हांव विचारूंक पळयतलो तांकां चल यो म्हज्या बरोबर किती सांगू तुका हांव येयले तेशी व्हडली शोरपी गेली मुगो सोरपी गेली किती करपाची आम्ही तिका मारली जाल्यार बोरी जातली न्हू आमच्या तुका तुजे पाय पडले आमकां ती घस मारतली मुगो लक्ष्मणी आता आम्ही कितीच करपाची बोडी हुंय अशी ती शोरपी बोडी हुंय अशी बोडी 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 किती जालें हा बोडी बोडी स्वता एक तुका आयजून किती सांगू तुका होय किती जालें हुंयली तेशी व्हडली शोरपी गेली मुरी हांवें तेश कोण गेली अरे व्हडली शोरपी राव रे ही शोरपी कोण की रे शोरपी ती ही रे शोरपी ती मारून सांगत आहे हा अरे पाड म्हणून सोरपा खबर करत दिसता अरे लक्ष्मणी
ताका शिरपी म्हणटाय का सोरप म्हणटाय का होय रे ती आमचे गाव बेळगावांत आम्ही ती सोरपी म्हणटा ही बेळगावात म्हणती मग बेळगाव असं म्हणून मरे आमचं तुमच्या शिरपी आणि हुरपी आमचे फकाणे उडायची तुम्ही एक मस्त काढून ते सोड किती रे होय काय ना किती बाबा इतकी चांगली ना ती तुम काय आपयली किच्या मगो हिंग एक ओल्ड फॅशन शो जापा हा होय सुंदर जेवणाची अशी होय होय आणि हिंगा तुम पार्टिसिपेट करपा जाय पाटी अरे लक्ष्मणी पाटी नु बरी बरी नेसपाची आणि वसर पिवपाची अरे चलत 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 अरे मत ना एक होय ते फॅशन शो बरे नसपाचे आणि स्टेजीर ते हे करपाचे होय होय आणि ते सोडाय आमगे तो सर हा जोय होय त्याने मरे तुमका काम म्हणला काम म्हणले आमका होय होय काम म्हणले असले चोय तेगे तो अरे ते हुई ते हिंगा तेगे तो बंगला हा चोय बंगलू अरे लक्ष्मणी अरे बंगलू रे बंगलो होय ती बंगलू होय बंगलू होय बंगलू होय तेगे तो बंगलू हा चोय बंगलू होय तिंग बंगलू असपा मरे आणि तेगे सगळी सांज मारपाची मॉप मारपाची कॉमेडी होय करतली नु वर्षांची मोठी पैसे मिळतली मरे अरे मोठी बारी कळले बारक्या सगळी मिळतली रे ते दिताय तुका आम्ही होय आता आमच्या सर तो हो येता ते सांगता तुमगेले होय 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 सांग वासंती शहराची बागा येतात ती कोणती अगं ते तेगे सेटिंग ते गेली शेटी होय ती बरोबर कोणती बरी ती बायल काजारी बरो हा मरे हो कमो होय एक माता तू मा खणा घालतलो तू काजारी बिजारी तू तेगे बायले ते तू किदा चोय रे हा माता तेगे बायल ती तिचे जे एक माता तू उगराव तू मा खणा घालतलो हो चल खाली आम्ही चलतो बरी बरी पण घरी बाबा सॅमसन किती झाला या शानी तू सारखं चिंतनाने असता किती झाला बाबा तुका तुझे मध्ये आणि स्टेवी मध्ये किती वाईट जाऊक ना म्हाका मातसो तुमचो दुबा लागले ना बरी झाला डॅडी तू किती म्हणटा तू स्वत आसा डॅडी अरे स्टेवी किती म्हणे केल्ले ते मागता तिले तेका वेळ हाडून दिले त्याला ना म्हणटा तेका वेळ म्हणक ना आणि चौकले घरचो वेळ पुरो केलो इतले केला असता त्याला म्हाका घात किती केलो कित्याक घात आणि कसलो बाबा डॅडी ते आरबार कोणसरा सांगता मोह जमता आरबाराच्या सांगत होय आणि खबर म्हाका ते लक्ष्मणाने पसंती सांगल्या आणि इतल्याच न्हय लोकांक गव्हर्नमेंट सर्विसेस दिता म्हणून लोकांक लागीं पैसे घेवन ते पैसे घेवन खातात लोकांक फटयतात आणि प्लीज खबर सीआयडी आर्म कॉन्सर्नाक हॅरेस केला आणि तेकाय ते हॅरेस करचे आसता आर्मादाक हॅरेस केलो होय आणि स्टेफी करतले करत या दुर्वाच्या आशेक लागून हो मनीस देवा पासून वळखूंक विसरता बाबा स्टेफी खंय आसा अरे ताची खबर म्हाका नाका हांवें म्हजें डिसिजन घेतला त्या कारण नाका म्हणजे नाका नाका बाबा तशें म्हणू नाका मातशें पासस काड बाबा तू मातशें समजून घे तू जाणे जरी तरी ही खबर मामी गमली जाल्यार तिका कितली दूख भोगतली ती हांवें कशें पळय तुज्या मामीचो सांबाळ केला ती खबर आसा तुका इतले कश्ट म्हजे निर्मळ जातले सगळे कसल्या कष्टाची खबर उरली ते माझ्या पुता लागीं सेबी तुवें कांयच घेवपाची गरज ना तुज्या कश्टाची देव तुका मजुरी दितलो सेबी उगीच कित्याक म्हाका काय सांगचो ना कितें सांगू फ्लोरा कितें सांगो आमच्या पुता सॅमसनाचो म्हाका कांयच सांगपाची गरज ना म्हाका सगळे खबर आसा की म्हजी चिंता स्वप्न सुरत म्हूण हांव भियेता बाबा तू भिये नाका हांव सेफीक सोजमायतलें तू जाणाय न्हय आमचो तेरे किनूच्या मगान आसा म्हणून आनी तातूंत असो जालो जाल्यार मामी डॅडी सॅमसन तुम्ही म्हज्या आनी किनूची खबर उलयताली जर सांगात
आम्ही किती केलेलेच आहे. किती केलेले काय म्हणते हे तुम्ही अजून चितूक ना 30 महिने वर्षा कशी धावतात हे पळव ना तुम्ही. होय आंटी देखूनच आम्ही आदले सगळे सोडून दिला. फुडल्या महिन्यात 1 तारखेसान डायरेक्ट कामाक वयचो आसा. घे आंटी. हे किती हातून 1,10,000 आणि तुझी सोरपोळी आसा. डायरेक्ट म्हाका पैसे दितालो ते हांवें मोडी नासतना सांबाळून दवरलेले. इतले दुडू होय मामी, तुम्ही जे पैसे म्हाका दिताले त्या सगळे व्हरून किनूक दिता. पूण आयज किनून तो एकूय पैसो मणी नासतना ते सगळे सांबाळून दवरल्या. अंकल आंटी आम्ही चुकली जाल्यार आमकां बक्षियात. बाय बाय असली चूक आणि केन्ना करी नाकात. आणि हांव देवा लागीं मागतलो असली चूक तुमचे केन्नाच घडो ना जावं. सीस तू खंय वेताय? हांव हें घर सोडून वेताय. घर सोडून वेताय? बाय आयज पासून हांवें तुजे लागीं कांयच विचारूंक ना. पूण आयज विचारता हे म्हज्या पुताचें कितें चुकलां? म्हजें कितें चुकलां? हे तुज्या मामीचें कितें चुकलां? जाल्यार तुवें बरे भाशेन सांगूंक जाय आसलें न्हय. हे ओले झाडाक उजो घालून गोबोर कितें करूंक जाय आसलो? बाबा बाबा हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता. पूण हे तुजें गोरकारी सांबाळ. ताका खंयच वचोंक दिना काय बाबा. ताका खंयच वचोंक दिना काय. फ्लोरा फ्लोरा तूंय सांग न्हय. तूंय ताका सांग. फ्लोरा म्हज्या वाट्यात कितें चोळलेलें बरी जाता. फ्लोरा फ्लोरा म्हज्या वाट्यात कितें चुकलें? आई बाबा फ्लोरा फ्लोरा हॅलो डॅडी डॅडी म्हाका बोगोस. डॅडी हांवें घर सोडून मेळचें ना. डॅडी हांवें घर सोडून मेळचें ना. डॅडी म्हाका बोगोस. म्हजी चूक जाली. डॅडी म्हजी चूक जाली. चूक जाली. डॅडी म्हाका बोगोस. सेमी तू म्हाका म्हणटलो आनी हांव दोतोराची वळख बरें जातलें म्हणून. सेमी म्हणटा तू काय दोतोराची वळख तुवें बरें जातलें. डॅडी आमकां सोडून गेलो. म्हाका सोडून तेच जाता. आपलो जागा जाय म्हणून ताणें मम्मी तुजी सेवा केली. म्हाका सोडून मेळचो ना. आंटी तू रडू नका. या संवसारात